संतोषान उल्हासान सिनवाशी खाडान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्याव भक्तीन मनान कलत्या काळजान कृपा स्पिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतार तुझे ऐकूंक आशेता जिनेन ते पाळच्या कृपा मागता जिविताच्या वोंड्या खात्रेकताव सासणीक जिविती म्हूण पारता संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्याव भक्तीन मनान कलत्या काळजान कुटुंबा स्पिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. देव बरो दिसती तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भोवानो भयणीनो तशेंच भक्तिकांनो सद्या काळाच्या 7व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोणाक इगर्जे वचूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना तशें जाल्यार सर भाव भयणी खातीर भक्तिकां खातीर भवार्थ्यां खातीर हें मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. प्रति रितीन आस्पत्रेंत आसात, अंतुळणार आसात आनी विविध संदिग्ध परिस्थितीक लागून इगर्जेक वचूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना तशें जाल्यार सर्व भवार्थ्यां खातीर तशेंच परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर हें मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. हे संदर्भार तुमचे खातीर विशेश करून आमी मागता आनी प्रति रितीन अर्गामी स्थिता फबियानी जेसी मेंडोन्स दोहाकातार कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या सन्याच्या आत्म्याक मीस दितात. जॅकिन आनी लॅन्सी क्वार्टर्स आनी कुटुंब कॅनडा दुबय. सुशील जोशी ICUंत आसा ताच्या बऱ्या भलायकेच्या ते पासून मीस दिता. रोशन मतायस आनी कुटुंब कॅनडा. देवाधीन एफ्रेसा पिंटो हेच्या म्हयन्याचो उगडास काडून तिच्या आत्म्या मीस दिता. अल्विन पिंटो आनी कुटुंब अरेहळ्ळी सकलेशपुर तांचे हृदय बसूत मागया आमाचो बेस्तां बसूत मागया जे कोण मागतान बसयला ताचो उगडास कडून तांचे बसूत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबय आसूं. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भवानो भयणीनो संवसारी जिवितांत आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय आनी तो मोग निस्वार्थी मोग जावंक जाय आनी देवान आपणाचो केल्लो तसो जेजून आपणाचो केल्लो तसो जेजून आमचो केल्लो तसो आमी हेरांचो मोग करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. सुमयान म्हणलें आसा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावचय. बापान सुमयाचो निस्वार्थीपणी मोग केलो. सुमयान आमचो मोग निस्वार्थीपणी काळजांत तोंड केलो. तसलोच निस्वार्थी मोग आमी हेरांतय करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिताना सुमयाच्या उतरा कालची देवाचो आदार आनी कृपा विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी तळकाळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समय तयार करया. आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. काळजांत हांव दूख धरून बगसाणें मागतल्या बगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सुमया काकुळकर सुमया काकुळकर तूं पातक्यां कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सुमया काकुळकर सुमया काकुळकर सर्व पदवेदां देव आमची काकुळत करून आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी
सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सोमिया देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया इकडे बरदोळे दांपून आमच्या घर संगती ते संगतीर विशेष करून आम्ही मागया सर्व पदवेदा देवा आमच्या बहुमगाळ बापा तुझी जाणवायनी तुझो मोग नियाळून तुझी खुशी आम्ही जणा जावंक पावो हे परी उतरांनी तशें करण्यानी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवळ चलयता ससनाच्या ससना आमेन सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप साऊल उठलो आणि इस्रायेलाच्या 3000 विंचून काडलेल्या मनशां सवे जिफाच्या अरण्यांत दाविदाक सोदूंक भायर सरलो दावीद आनी अभिशाय रातच्या वेळार साऊलाच्या सैनाशी गेले आनी साऊल शिबिरांत न्हिदोन आसलेलो ताणें पळयलो ताजो बालो ताजे तकले लागीं धरणेक तोपून दवरलो आनी आबनेर आनी सैनीक ताचे भोंवतणी न्हिदोन आसले अभिशायन दाविदाक म्हळें आज सर्वेस्परान तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातान घाला हांव ताका आतां बाल्याच्या एकाच मारान धरणेक खिळायता हांवें ताका 2 पावटी मारची गरज पडची ना पूण दाविदान अभिशायक म्हळें ताका मारिनाका कित्याक सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हात उबारताल्याक ख्यास्त मेळनासता वसत दाविदान साऊलाचे तकले लागीं आसलेलो भालो आनी उदकाचो कळसो घेतलो आनी ते थंयचे गेले कोणेंच हें पळयलें ना वा कोणाकच हें कळीत जालें ना वा कोणाकच जागो जालो ना कित्याक ते न्हिदोन आसले सर्वेस्परान धाडिल्ली घाट न्हीद तांचेर आयिल्ली दावीद उतरून पयले कुशीक गेलो आनी पयशिल्ल्या एका दोंगराच्या शिखराचेर उबो रावलो तांचे मदें व्हड अंतर आसलें दाविदान जाप दिली हांगा आसा रायोसो भालो तरणाट्या मदलो कोणी एकलो येवन तो व्हरूं सर्वेस्पर हर एकल्याक ताच्या नितीवनपणाचे आनी विस्वाशीपणाचे फळ दिता कित्याक सर्वेस्परान तुका आज म्हज्या हातान घालो पण सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हांवें म्हजो हात उबारलो ना देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पर सगळो कानवाळो आनी दया सर्वेस्पर सगळो कानवाळो आनी दया आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावाळ आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी
आनी ताचे सरोपकार केदीस विसरू नाका. सर्वेस्पर सगळो कानवाळो आनी दयाळ. तो सर तुझे अपराध बक्षिता, सकट पिडांक वोकात दिता. पोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोगानी दया म्हणटा तसल्या, फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पर सगळोच काणवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोच काणवाळो आनी दयाळ. सांत पावलोन कोरिंथघरांक बरयल्या पयल्या पात्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदाव एक जिवी जाल्लो, पूण निमाणो आदाव जिवीत दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हे चिंतून पळया, आत्मीक कूड पयली न्हय, प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. पयलो मनीस भुमीचो धरणीचे दुलयेचो केल्लो. दुसरो मनीस सर्गीतावन आयलो, हे भुमीचे जावन आसली धरणीचे दुलयेचो. केल्ल्या मनशा बरी, सर्गीचे जावन आसली सर्गातावन आयलेल्या मनशा बरी. जशे भुमीतावन केल्ल्या मनशाचे सारके आमकां आसा, तशे सर्गीतावन आयलेल्यांचे सारके आमकां आसतले. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो, तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. भगवान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमया. पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पासून मागा, तुका एका पल्ल्यार मारतल्याक दुसरो पलोई दाखय, तुजो शेलो काण व्हरतल्याक तुजो दोगलोई व्हरूंक आडयनाका, तुजे लागचें विसरतल्या हर एकल्याक दी, तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणूय काण व्हरी जाल्यार ताचे लागचें फाटीं विसारी नाका. हेरांनी तुमचें थंय कशें चल जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात, तशें तुमी तांचे थंय चला. तुमचो मोग करतलो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्ही. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत. पातकी तशें करतात न्ही. जांचे कडचें फाटीं मेळटलें म्हूण तुमकां बरोवसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तातूंत कितें पूण मेळत. आपणें दिल्लें तितलेंच आपणा फाटीं मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेकाक उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तांकां बरें करा. फाटीं घेवची आशा नासतना उसणें दिया, तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकार आनी कोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. हेरांची जडती करिनाकात, तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमी अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितलें.
बरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन ओम तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. जे मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो तशेंच भक्तिकानो, आयची सुवार्ता बोवा पुरबायची सुवार्ता क्रिस्ती जिविताच्या लक्षणाची सुवार्ता म्हणटात ताका. दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजून उलयलेलीं उतरां सालूक बोवा पुरबायन हांगास विवरिता. क्रिस्ताक पातयेतल्या आनी सत्मंतल्या एका भक्तिकाचें जिवीत कशें आसूंक जाय म्हणले विशीं बोवा पुरबायन तो हांगासर विवरिता. जेजूचें जिवीत तें मोगाचें जिवीत, जेजूचें जिवीत तें सेवेचें, जेजूचें जिवीत तें कलतेपणाचें, जेजूचें जिवीत तें बोगसण्याचें म्हणलें सत. जेजू दोंगरा वयल्या प्रसंगांत लोकांक कळीत करता तें सांलूक आपल्या सुवार्थेंत उखलून धरून दाखोवन दिता. आनी आमचें जिवीत सुमयाच्या जिविता बरी जावंक आपोवणें दिता. देखून आयच्या सुवार्थेंत ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजून पयलें म्हणलें उतर, तुमकां कान पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगतां. म्हाका कान दितल्यांक मात्र, म्हाका कान दिनातलेल्यांक हांव सांगिना. देवाची भिरांत आसलेल्यांक, देवाचो मोग करतल्यांक मात्र ही उतरां हांव कळीत करता म्हणलें सत सुमी आमकां हांगासर सांगता. तो म्हणटा तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्यां पासत मागा. वय देवाचें उतर तवळ तवळ म्हणटा तुमकां द्वेशितल्यांचेर तुमी आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळ्यार हांवें शिरप न्हय. आमकां कश्टितल्यांचेर आशिर्वाद मागा, आमकां वायट मागतल्यांचेर बरें मागा, आमच्या दुस्मनांक बरें करा, दुस्मनाचो मोग करा, द्वेशितल्यांक बरें करा, शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया. तवळ मात्र आमच्या जिवितांत संतोश समाधान जोडूंक साध्य जातलें म्हणलें सत हांगासर आमकां मेळटा. उदकाक उदक घालें जाल्यार उदकाचो लोट जावना अपाय जाता. उज्याक उजो घालो जाल्यार उजो आनीकी चड पेटोवन भस्म जाता. पण उदकाक उज्याक उदक घालें जाल्यार तें सगळें थंयसर थांबता. तशेंच दुस्मानकायक मोग आमी घालो जाल्यार खंडीत तो मोग तो थंयसर सगळें शांत करता, समाधान करता. दुस्मानाक हग्याक आमी हगें घालें जाल्यार दुस्मानाक दुस्मानकाय घाली जाल्यार ती दुस्मानकाय आनीकी वाडटा. थंयसर चड झगडें चड ना समाधान रुता जाता म्हणलें सत हांगासर आमी जाणा जावंक जाय. देखून जेजू परतून मुंदासून म्हणटा तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरो पोलो दाखय, तुजो शोलो काडून व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक गाडयनाका, तुजे लागचें विचारतल्या हर एकल्याक दी, आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणीय काणवरी जाल्यार ताचे लागचें पाटी विचारिनाका. म्हजे मोगाच्या भाव भयणीनो, हे आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आधुनीक काळार भोव कश्टांचें म्हूण बगता. पूण जाल्यार ही सत, कित्याक तुका तुज्या एका पोल्याक जर तर एकल्यान मारलें तर तूं खावन वगत रावलोय जाल्यार तुज्या बऱ्याकी पडटलें, ताच्या बऱ्याकी पडटलें. पाटी तूं मारशी जाल्यार माराक मारपाटी मेळटलो, दोगां भितर एकलोसो जीव येतलो आनी खंडीत दोगी जण कस्तार पडटले. एकलो मरण पावतलो आनी एकल्या मरणाची शिक्षा फावो जातली. देखून समाधान हांगासर भोव गरजेचें. पोल्याक एका पोल्यार मारले जाल्यार आनी पोलो दाखय म्हळ्यार तूं समाधानी जा, तूं सोंसणीक जा, तूं दयाळ जा आनी खंडीत तूं वर्तो जातलोय म्हणलें सत हांगासर देवाचें उतर आमकां दिता. हेरांनी तुमचें थंय कशें चलय जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचें थंय चला. हेरांनी म्हाका कशें चलय जाय, म्हाका मान दी जाय, म्हाका गौरव दी जाय, म्हाका बक्षी जाय, म्हजो मोग करी जाय, म्हाका आदारशी दे सुदारशी जाय म्हूण, म्हाका कुमो करी जाय म्हूण तूं आशेताय जाल्यार तें हेरांक तूं कर आनी ताचें तावन खंडीत तुका हेरां तावन तें फावो जातलें. हांव हेरांक गौरव दिता तर म्हाका गौरव मेळटलो, हेरांक मान दिता जाल्यार म्हाका मान मेळटलो, हेरांक कुमोक करता जाल्यार म्हाका कुमोक मेळटली, हेरांक बक्षिता जाल्यार म्हाका बक्षान मेळटलें, हेरांचो मान काडिना जाल्यार म्हजोय मान काडचें नात. देखून जें कितें हांव म्हाका करूंक हेरांनी म्हाका करी जाय म्हूण आशेता
जर तर तें हांवें हेरांक केलें जाल्यार ताचो प्रतिफळ तेच म्हाका मेळटलो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून तो म्हणटा मुंदरसून तुमचो मोग करतले सो मात्र मोग केलो जाल्यार कितें फायदो. हे सुंकागारी करतात, पातकी करतात, कपटी करतात, वंचन करतले करतात. पण आमच्या दुस्मनाचो मोग करूंक जाय, आमकां द्वेशितल्यांचो मोग करूंक जाय, आमकां वायट मागतल्यांचो आमी मोग करूंक जाय. कित्याक तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र मोग करचो जाल्यार तातूंत कितें पूण मेळटा? कांयच पूण मेळना. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्ही. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत कितें तुमकां पूण मेळत? पातकी तशें करतात. जांचे कडचे फाटीं मेळटलें म्हूण तुमकां बरोवसो आसा आनी तांकां मात्र तुमी उसणें दितात जाल्यार तातूंत कितें फायदो आसा? कितें पूण मेळत तुमकां? आपणें दिल्लें तितलेंच आपणा फाटीं मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेका ते उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तांकां बरें करा. ताका क्रिस्तांवपण म्हणटात. फाटीं घेवची आशा नासतना उसणें दिया, तो हळू दंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. आनी तुमी जातल्यात भुरगीं परमनत देवाची. कित्याक तो अनुपकार आनी कोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जसो आमचो बाप दयाळ, जर तर बापान आमचो द्वेश केल्लो जाल्यार, बापान आमी केल्ले बरी राग केल्लो जाल्यार, मसूर चिंतलो जाल्यार आमी कोणूच संवसारांत एक जीव पर्यंत आसतो ना. देखून सर्गेचो आमचो बाप भोव दयाळ, तशें आमी जावंक जाय भोव दयाळ. हांगासर मोगाचो गुर्त, हांगासर बोगसण्याचो गुर्त, हांगासर सेवेचो गुर्त आनी कलतेपणाचो गुर्त ह्या शिकवणेंत आमकां दिसून येता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून जेजून म्हणलें पितरून विचारलेल्या सवालाक, म्हजो भाव सू करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें बोगसूचें? 7 पावटी गे. जेजू म्हणटा 7 70 पावटी, म्हणजे अंत नासलेले पावटी तुवें बक्षिसय बक्षणां वयर बक्षणां दिसय आनी खंडीत तूं व्हरतो जातलो. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, ही भोव अपुरबाची शिकवण आज हांगासर जेजू आमकां दिताना आमी एका महान व्यक्तीचो उडास काडटा. हांगासर महात्मा गांधी आमच्या भारताचो राष्ट्रपित. आनी हो राष्ट्रपिता म्हणलो आमचो मनादीक आनी गनादीक व्यक्ती आमच्या देशाक मेळ्ळेले वर्तें भाग. सुम्याची शिकवण आपल्या जिवितांत कार्यगत केल्लो, सुम्याची शिकवण आपल्या जिविताच्या सगळ्या जिवितांत पाळिल्लो, सुम्याची ही शिकवण आपल्या कुडीच्या रक्ताच्या थेंब्या पर्यंत ती तीर केल्लो एक मात्र व्यक्ती महात्मा गांधी. आनी ह्या शिकवणे प्रमाणे जियेल्लो तो. देखून तो एक खरो क्रिस्तांव. तो क्रिस्तांव धर्मांत तो जल्मूंक ना, क्रिस्तांव धर्माक तो भरती जावंक ना, क्रिस्तांव धर्मांत तो मरोवंक ना, पूण तो क्रिस्तांव जावन जियेलो, क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन जियेलो. कित्याक ही शिकवण ताका भोव बरी लागली. देखून हेरांकी हो हीच शिकवण शिकयतालो. आपल्या जिविताच्या साद्या व्यक्तित्वा मारिफात पळय ताणें दगलो काण दिलो, ताचें उस्तर काण दिलें, पेंगटाक एक फकत जेजू बरी एक आड बांदून कशें कुर्सार जेजू आसा त्या प्रमाणे तो जियेलो. नांवाक अधिकाराक तो आशेवंक ना आनी सूख करतल्यांक ताणें बोगसाणें दिलें, दुस्मानाचो मोग केलो आनी ह्या मुखांतर सगळो संवसार जिखोवंक ताका साध्य जालें म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा हेरांची जडती करिनाकात, तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराध म्हूण फैसल दिनाकात, तुमचेरय अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षणें मेळटलें, हेरांक दिया आनी तुमकांय दितलें. बरत्या मापान दांबून हालोवन बरोवन तशें मेजून तुमचें लेसान घालतलें. पळया, जें कितें तुमी हेरांक करूंक, जें कितें हेरांनी तुमचें तें करूंक तुमी आशेतात तेंच हेरांक तुमी करीत तो तुमचें जिवीत प्रतिफळान भरतलें. बरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन तशें मेजून तुमचें लेसान घालतलें. आदी आमी रानांत गिमांत कुलियां रोयतल्या, कुलियां रोवन कुर्किलांत भरतल्या आनी त्या कुर्किलां वालीच्या कुर्कल्यां भरतना त्या गुड्डान आमी ती कुली भरतल्या, दोनी पांयांनी गुड्डे येतल्या, टाईट करून कुली भरतल्या आनी कुलीच्या कुड्याक हाडून कुयतेन आमी उस्पितल्या ती भायर. तशेंच मापान देवाचो प्रतिफळ आमच्या जिवितांत दामून चपून बरोवन आमच्या लेसांत घालतले. आदी बाताक न्हेजी गेल्ली आमची मालगडी स्त्रियो
भाताचें न्हिजेचें काम जाल्या उपरांत 3 सेर माजुरी जावन 2 सेरगी 3 सेरगी तांदूळ मेजून दितले. तूं बरें काम करताय जाल्यार एक मूठ चड तांदूळ तुका मेळटलो आनी तुजे लेसांत ती घालतली. लेसांत आनी स्त्रियो आपल्या वंटयेंत वा आपल्या लेसांत आपल्या पालव्यांत हो तांदूळ बांदून हाडटाली. त्याच मापान सर्वेस्पर देव बरो नोमतोंच्या मापान तो मापून दिवचो ना. बरलोलो त्या शहरांत तें प्रतिफळ तुमकां तो दितलो. आनी ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकां ही पाटी मेजून दितले. तूं कितलें बरें करताय तितलेंत बरेंपण तुका पाटी मेळटलें आनी चड मेळचें ना. आदीं आमच्या कुटुंबांत आनी पुरा काजारां जातालीं आनी काजार जाताना थंयसर बरी रिवाज आसली आयार दिवचो. आयार म्हळ्यार एकाय काणीक दिवची. चडावत कावारां दिताले. तवळच्या काळार 10 रुपये 20 रुपये तशेंच 50 रुपये वा 100 रुपये 100 आनी 1 रुपये अशें काणी कवारांत पयशे दवरून आमी आयार दिताले हांव. आनी कार्य जाल्या उपरांत तीं कवारां उक्तीं करना एका बुकार बरयताले आनी इतलीं कवारां दिले आनी इतले रुपये 100 आनी 1 रुपये आनी 50 रुपये आनी 10 रुपये आनी 20 रुपये अशें तांणी बरोवन दवरताले हांव. कित्याक तांच्या घरांनी तसली कार्य जाताना तांच्या घरांनी तसली संभ्रम जाताना तितलो तो ऐवज पाटी दिवच्याक ते बरोवन दवरताले. देखून मालगडे म्हणटाले समाकन बरोवन दवर रे. कित्याक म्हळ्यार तांगेर परवां काजार आसतना तितलोच ऐवज आमी पाटी दिसय. कितल्या मापान तूं दिताय तितल्या मापान तुका पाटी मेळटलें. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनी मतीन दवरूंक जाय. आमी ह्या संवसारांत बरें करता तर सर्गीच्या राजांत चड प्रतिफळ आमकां मेळटलो. जर तर आमी संवसारांत बरें करना सर्गीच्या राजांत आमकां खंडीत प्रतिफळ मेळचो ना. देखून आमी संवसारी जिवितांत बरें करूंक जाय. ग्रेस्त मनशाच्या आनी दुर्बळ्या लाजराच्या वपारींत संवसारी जिवितांत ग्रेस्त मनशान कांयच बरें करूंक ना. ह्या 8 भागी प्रमाणे तूं जिवंक ना. देखून तो सर्गीच्या राजा वचून सुखूंक ना आनी हे मतीन दवरूंक जाय. देखून आयच्या पयल्या वचपांत पळया दावीद आमकां हे प्रेरण देवाच्या कुशेकाल जियेल्लो हो दावीद भुरगो आसतनाच जेसेच्या पुता दाविदाक राय जावचें एक उरती एक अवकाश मेळटा. राय जावचें इस्रायलाचो राय जावचें भाग मेळटा. तो जेसे सोपूत आपल्या मावा जेत्रोचे बोकरे सोरोवन आसलो तो साऊल राय आसतना साऊलाच्या रायाच्या रावळेरांत साऊलाक खुशी करच्या खातीर पिर्लूक वचून आसलो तो दावीद. साऊल देवाक अविधेय जाता तेन्ना समुएल प्रवादी दाविदाक राय म्हूण मागलेली खबर साऊलाक मेळटा. साऊल दाविदाचे रागार पेटता. दाविदाक जिवेशी मारूंक जायते पोटीन तो प्रयत्न करता पूण दावीद साऊलाच्या हातांत मेळना. एक पोटी साऊल उठलो आनी इस्रायलाच्या 3000 विसून काडलेल्या मनशां सवें 3000 सैन्य सवें जिफाच्या अरण्यांत दाविदाक सुदूंक म्हणून भायर सरलो. सगळे दीस आनी रात दाविदाची सोदना आनी केली. आनी दावीद आनी अभिशाई रातच्या वेळार थंयसर पळया अचानक म्हणले परी साऊलाशी गेले आनी साऊल थंयसर शिबिरांत न्हिदोन आसलो. सगळे सैनीक न्हिदोन आसले. 3000 सैनीक न्हिदोन आसले. साऊलय थंयसर न्हिदोन आसलो आनी साऊल आपले बिल आनी बाण घेवन थंयसर न्हिदोन आसलो. आनी ताच्या तकलेर माथ्याच्या बगलेक कशें आतां चडावत माथ्याच्या बगलेक मोबायल दवर न्हिदतात तशें साऊल थंयसर बिल आनी बाणां दवरन थंयसर न्हिदलो. बाण दवर न्हिदलो साऊल. आनी हे संदर्भार दावीद आनी तसो अभिशाई साऊलाची गेले. साऊलाच्या सैन्याशी गेले आनी साऊल थंयसर न्हिदोन आसलो. आनी थंयसर साऊलान भलो तसो धरणीक तोपून दवरलो आनी अब्नेर आनी सैनीक सगळे मोतोनी न्हिदोन आसले. आनी अभिशायान ह्या संदर्भार दाविदाक म्हळें आज सर्वेस्परान तुज्या दुस्माना साऊलाक तुज्या हातान घाला. देखून हांव ताका आतां एकाच बलयेन ताका धरणीक खेळयता म्हळ्यार तसो नाश करता. बल्यान ताका धरणीक खेळयता आनी ताका
2 पावटी मारची गरज ना एकच बाळो ताच्या अर्द्यांत रिगेता पूण दावीद म्हणालो ताका मारी नाका कित्याक सुरेस्पराच्या अभिषिक्ताचेर हात उबारतल्याक केस्त मेळनासतना रावचे ना कित्याक ताका अभिषिक्त केल्लो समेल प्रवाद्यान ताका राय म्हूण मागलेलो समेल प्रवाद्यान ताका अभिषिक्त केल्लो सर्वेस्पराच्या हुकमे काल इस्रायलाचो राय म्हूण ताका मागला देखून ताका आमी जिवीशी मारचे सारके न्ही देखून दाविदान सावलाच्या तकले लागीं आसलेलो बालो आनी उदकाचो कोळसो घेतलो आनी तेंचे ते गेले आनी पयस एक दोंगरार रावन बोबाड मारी लागले आनी म्हणाले सुरेस्परान आनी म्हणाले दाविदान ओडल्यान जाप दिवन म्हळें हांगा आसा रायाचो बालो तरणाट्या मदलो कोणीय येवं दी आनी हो बालो व्हरूं दी सुरेस्परान ताका म्हज्या हातीक घालो तो असायकपणी न्हिदो नासुल्लो ताच्या लागीं बाण नातले बले नातले न्हिदो नासुल्लो आनी कशेंय ताका म्हाका मारी येतें पूण हांवें ताका मारूंक ना सुरेस्पराच्या अभिषिक्ताचेर हांवें म्हजो हात उबारूंक ना पळया दुस्मान थंयसर आसलो जाल्यार हो साऊल दुस्मान दाविदा जिवेशी मारूंक सोदतालो जाल्यार दावीद ताचो नास आसूंक ना दावीद ताका जिवेशी मारूंक फुडें सरूंक ना कित्याक तो अभिषिक्त मनीस म्हणून तो जाणा जाल्लो पळय म्हज्या मगाक देखून दावीद जियोंक सोगलो देखून दावीद नांवाडीक जालो देखून सर रायांप्रास इस्रायलाच्या सर रायांप्रास दावीद अत्युन्नत पावंडाक पावलो कित्याक तें एक वर्तें पोंताचें तें आसलें ताच्या दुस्मानाक ताच्या हातीक घालो जाल्यार ताणें ताका जिवीशी मारूंक ना पळय म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो असले दाविदाची देख आमी घेवंक जाय सुम्याच्या पावलां आमी चलोवंक जाय खरें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवंक जाय ह्या आधुनीक काळार ह्या शतमानांत फाटल्या शतमानांत महात्मा गांधी आमचो रोल मॉडेल जावंक जाय कित्याक सगळें जिवीत 8 भागी म्हणल्यार सुम्याचे शिकोवणे काल ताणें रुतां केल्लें आनी त्या प्रमाणे तो जियेलो आनी ह्या मुखांतर तो जैतेवन जालो आनी तेच प्रतिफळ ताणें जोडूंक शकलो आनी असलें जिविता मुखांतर आमी आमच्या जिवितांत तेच प्रतिफळ जोडूंक जाय सगळी कृपे दिनी सुमी आमकां फोव करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन आमी उबी रावया तरी एका देवा ते आसलो आमचो भावा तूं सारया सगळीं सांगाता म्हणया सत्मानता देवाक सर्वद्वेदारा बापाक सर्गांनी विधमीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यार विग्रह संभोलो अवकार मर्यादान जल्मलो 5 बिलगांनी कोसोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेविलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यार तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वदेवदार देवाच्या उजव्या बसला थंय तो आमचे मेल्ल्यानी वसबीर येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पयस सभे भक्तांचो एकतार पदकाचे भक्षणे कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत आमेन मगळ भावनो भयणीनो आतां समी उसारलेल्या तरी एका देवाती असलेल्या भावार्थान आमची मागणी आमची गरजो सर्गीच्या बापाच्या पांया तळाक आमी समर्पण दिवया तुमची जवा बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक मगळ बाबा पवित्र सभेच्या सर वडिलांनी दुस्माना बक्षूंची वर्ती देख दिल्ल्या जेजू बऱ्या कवळ्याची देख घेवन आपण आतां बेंदिल्ल्या परचेक दयाळ्यान आनी काकुळतीन वागोवंक जायस्ती कृपा दी म्हणून आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांकां मेळिल्लो सेवा करचो अवकाश वापरन मनशा मदें जाती मदें जनांगा मदें असो द्वेश काण उडोवंक वावरीशें आनी लोकां मदें शांती समाधान स्थापन करचें दूत जायशें तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक संवसारार आयिल्लें कोरोना व्हायरसाचें कर्ग काण उडय मनशाची पदकां पळयनाका बगार पदकां विरोध झुजोवंक आमकां कृपा दी सदांच तुजी मीत मेर नासलेली काकूळत आमकां लाबोवन आमचे मदें शांती स्थापन कर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक भावा भयणींनी हर पिडेस्तांनी तशेंच विविध समस्यांनी कश्टोवच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी तांच्या कश्टांनी पिडे शिडेन निराशी जायनासतना धैर्याची येशें तुजी कृपा आमकां फोव कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक तुज्या पुताचें जून हाडलें शांतीचें राज्य स्थापन करूंक मिसांव गांवांनी आनी संवसारभर सुवार्ता प्रगट करनासच्या सर्व भाव भयणींक तुजे कृपेन बर आनी तांच्या वावरांत तांकां तिरासन दी म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक मिसाचें बलिदान माध्यम मुखांत भेटयतल्या सर भक्तिकांचेर तुजी भरपूर आशिर्वाद घाल आमा जमो जाल्ल्या आमकां हर एकल्यांक सुमयान दिल्ल्या भक्षणाची देख घेवन
आमकां दुखयल्ल्यांक बगसूंक आनी माया मोगाचे समाज कुटुंब आनी आमचे जिवीत बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोर मौनपणी आमची खासगी गरजो आमची आशा सगळींच्या बापाच्या पांयतळा समर्पण दिवी. हांचे कोण मागतान बसिलां तां सगळ्या आसकडीं तांचे बसोत आमी मागया. सगळींचे भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी देईन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव. आमची मागणी आमची गरजो तूं जाणाय. तुज्या पुताचेर विस्वास दवरून ही मागणी तुका आमी भेटोवन दिता. तुज्या पुताच्या शिकवणे काल आमचे जिवीत रुपीत करूंक नेतेस प्रतिफळ जोडूंक जाय सगळी कृपे तेणी फावो कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. होवुंडो दाकासोरो अर्पिता ही बापा उंड्या वैना संगी बापा आमकांच तुका गे बापा काणीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तो स्वीकार कर. तुझ्या बापणीनं म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें बलिदान सरपदवेदार देवपा मानतात असलें साव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि मैमेक आमच्या आनी आख्या पयसभेच्या आदाबा सरस्पर मानून सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्या गे पवित्र रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाच्या महिमेक जेजू कुडी रक्ताच्या बलिदानान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचे सूख आमकां लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या बरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवें आपल्या कसना मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुना जिवानपणां जिखलें आमा समेस्तान जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pobit, 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता सगळी आमी ती बिगल्या भक्ती ह्या रितीन वांटली जावया. सगळी आमची जिवीत सुमेच्या कुडी रक्त समर्पिया. पापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्त मरण सोसूंक विचार दी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली न्ही म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे बसोत समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतो सुगुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही बरगडता तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवानपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडे रग सेवतेल्या मासो मेजता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पॉल आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवानपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करे तांकां तुजी स्थगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करे आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कार्मरी देवाच्या माया संगती ती सोपती बागे वंजूचे बागे धर्मदूता बागे वंजूता देवानी सर्व कळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखात आमकां वांटोदी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडूनदाराची जिवीत सोडूनदाराची आजनामतीन दवरन संवसारी जिवीत सोम्याच्या जिविता सारकी रुपीत करूंक जाय अशी कृपे देणी बापा लागची ताणें शिकलेल्या मागण्या मुखांतर आमी जावन घेवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचे ताव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार देखुणेची वितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे ने बरोबर शानत रेखतल्या आमकां तुजे उदारकां कोळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवर्ती पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताची दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माय म्हाका सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी सगळी मिती बिगलया हांगा पळया जेजू ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमी समेस्तांच्या मोगान बरो मनशान संवसारी आयिल्ली आमी बाबा बरी जायची आमी ताचे बरी जायची यथेश्ट फळ जोडी जायी आनी पवित्र भाग्यवंत जायचे म्हणून उलो दिता ती हे शिडीचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका पावना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडे रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन मगळ भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळो सुमयाचे मासुंड्या रुपी सेवंक आमकां साथ दिना आत्मीक रुपान सुमयाक आमचो कन घेवचे प्रयत्न करया पत्रेक असो कुमगार आमी सेवया मोजा देवा जेजू मोजा राया जेजू मोजा जीवा मोजा देवा मोजा सर्वा कैसर पोसो
सोदून करो उजवाड तुझे नाकी हासा सोमिया म्हाका जिवी दिवची उतार प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण आमकां वाडून सर्गींचे सूख तूं आमकां बसयताय ही तुजी बसवणी वेगी शेवटा पावी म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मगळ भाव बरी नो भक्तीपणान आमी सांदवान दिली जाल्यार तुमकां समेस्तां कवा अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. बाबूर बायचे संगीत दिवन आमकां मागोवंक केल्ले भाव क्लिफी तुजो उपकार बावडटा. तशेंच मिसाक सदांच आदार दितात जॉयसनानी भयण विल्मा तुमकांय देव बरें करूं. हे मिसाचें चित्रीकरण करून तुमी बळयजय आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां जोडिजय म्हणून वरती सेवा दितात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेश विनोद गंगोळी अविनाश गंगोळी आनी कुटुंबादारांचो मन भोवरकी आमी उपकार बावडटा. मगच्या भावानो भयणीनो तुमी सर्व जाणात आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता आनी तुमचो उपकारपणाचो संकेत जावन पुल्ली फुलाची पाकळी इस्कलाच्या बऱ्या वावराक कुमोक करा म्हणून विनंती करता. हांगासर अकावंट नंबर डिस्प्ले जाता ताका तुमची कुमोक धाडची. काही गरज पडली जाल्यार म्हाका तुमी फोन करा आनी खंडीत हांव तुमकां कुमोक करतलो आनी खंडीत तुमकां माहिती दितलो. तुमचे कडे सदांच मागता तुमी आमचे पासून मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आशिर्वाद घेवंक साध्य जाली दिमी गेल्या नंतर तकली बघून सुमयेचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. वसा प्रजाची शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसा हम तुमच्या संगता आता आणि सदा. पीक तरी आसा येते वावराळी पूण थोडे मागया आमी धनिया लागी धाडच्या साक्षी करे. मागया आमी धनिया लागी धाडच्या साक्षी करे. मुखाळ पुत्रा सोवे ओंकार मुरी आशीर्वादी आमकां. बगेन गुरुसाचे कृपेन येवन आमच्या देवा आमच्या दसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.